वयच्या पयलीं हांव तुमचे कडेन उलोवन गेल्लो आनी खरेंच खूब वायट दिसलें कितें जे हो विशय आयज रेडी जाल्लो आनी हो जो घडोवन येयल्लो आसा आनी तो विशय म्हणल्यार स्टार्ट केल्लो म्हणटा तो आमच्या मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलांतसून आनी आयज तेच कावन्सिलर कोणूच येवना जेन्ना आमी चॅरमॅनाक मेळपाक गेले तेन्ना खूब वायट दिसलें. बट तेन्ना सुद्दां हांवें तुमकां सांगलेलें म्हाका केन्ना कोणाची तेंची गरज ना, येता जाल्यार येवनी आसले. एक मनान खंय तरी आशा आसलेली, एक होप आसलेलो की ते येतले म्हणून, बट ते येवना. बट जे उपरांत आयज हांव MPD चॅरमॅनाक मेळ्ळो, आमचे सिनियर मोस्ट भाऊक घेवन गेलो हांव वांगडा, भाऊ तुळशीदास कोणेकर, तशेंच आमचे एक नामनीचे आनी सिनियर मोस्ट बाब शांताराम पराडकर हांकां घेवन गेलो, वॉर्ड कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 8ची. सो आमी एक 4 जाणांचें डेलिगेशन घेवन हांव ताका मेळोन येयलो. सगळे डिटेलान उलोवप जालें, ताका डस्ट पोल्युशन कोल पोल्युशनाच्या बाबतींत सगळे ताका जाप विचारलेली आसा. खूब व्हडलें डिस्कशन जालें. इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर मोर दॅन म्हाका दिसता 1 hour 15 minutes इतलें डिस्कशन जालें. आनी ताका हांवें विचारलें बाबा MPDचें इंटेन्शन कितें आसा, जे लोकांक त्रास करपाचें इंटेन्शन आसा काय कितें इंटेन्शन आसा. सगळे कडसून असो विशय जावपाक येयला की डस्ट पोल्युशन कोल पोल्युशन जावपाक लागलेलें आसा. सो हेजेर तुमचे जे इश्यूज आसा ते कशे तुमी हँडल करतले, कशे तुमी कंट्रोल करतले. तेंच्यांनी JSW वाल्याक अडानी वाल्याकूय आपयलेले, तेंचे कडेन डिस्कशन. हांवें म्हणलें तेंचे कडेन डिस्कशन मागीर करुया, पयलीं म्हाका तुमचे कडसून एज अ MPD एज अ प्रिंसिपल कंपनी जी तुमी चलयता तुमच्या अंडर ते येता, तुमचे प्रिकॉशन घेवपाचें कितें कितें साधन आसा तें आमकां एक्सप्लेन करा म्हणून. ते प्रमाणे तेंच्यांनी खुबशें एक्सप्लेन केलें. तेजे उपरांत हांवें तांकां विचारलें हो विशय आयज मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान रेज जाल्लो आसा, सगळ्यांनी थंयसर डिमांड केलो आसा की आमदारान तो इनिशिएटीव घेवचो म्हणून आयज हांव येयल्लो आसा इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मुर्मा गोवा. हांवें तांकां सांगलें. थंय गेल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें हे कावन्सिलर जे म्हाज्या वांगडा आयज येवना ते काल काय पयर खंय ताका मेळोन गेले. आय वॉज सरप्रायज सारको जेन्ना म्हाका चॅरमॅना कडसून कळ्ळें की कावन्सिलर ऑलरेडी मेळोन गेले म्हणून. हांवें मेळोन गेले, तांकां आयज आपयलेले हांवें, ते कशे तुमकां मेळोन गेले काय म्हणून. तो म्हणपा लागलो येयलेले म्हणपा लागलो 8 कितें कावन्सिलर. हांवें म्हणलें 8 कशे येतले काय, कोण कोण येयलेले. तेणें मागीर म्हाका फोटो दाखयलो, खंयचे तरी फोटो हे कावन्सिलर आसलेले म्हणून आपल्या बरोबर. तेजे भितर तेजे पयलें मुरगांवचे 1-2 जाण कावन्सिलर आसले, एक दाबोलीचो कावन्सिलर भितर आसलेलो, जे मुरगांवचे काय लागना अशे खूब जाण आसलेले भितर. सो हे जेन्ना पळयलें हांवूय सरप्रायज जालो. सो हांवें ताका विचारलें चॅरमॅनाक कितें डिस्कशन जालें काय म्हणून, तेंच्यांनी कितें डिमांड केलो. चॅरमॅन म्हणलो कांयच डिमांड करूं ना, कांयच सांगू ना, येयले खंय आपल्या कडेन च्या पिले खंय फोटो मारलो आनी गेले खंय. हांव सारको सरप्रायज. अरे जो इश्यू तुमी तुमच्या कावन्सिलान काडलेलो आसा, तुमच्या कावन्सिलान तुमी रेज केलेलो आसा कितें बाबा कोल पोल्युशन जाता, म्हाका खंय तरी क्रेडीट मेळटलें काय म्हाज्या वांगडा येवपाक नाका तुमकां म्हणून तर तुमी सेपरेट केले. एटलिस्ट बाबा ते तुमचो डिमांड घाला, इन रायटींग कितें तरी दिया, येवन एटलिस्ट बाबा कितें उलयला ते लोकांक तरी सांगा, लोकांक कळोनी, मिडियाक एड्रेस करा. तेंच्यांनी कांयच केलेलें ना. कित्याक म्हाका कांयच खबर, म्हाका आयज केल्या उपरांत कळ्ळें ते ऑलरेडी येवन गेले म्हणून. आतां हांव इतले दीस जाणा बाबा ते म्हाका रावला म्हणून वांगडा वयपाक. हेंच्या मनान खंय तरी खोट आसा, हेंच्या मनान कितें तरी प्रॉब्लम आसा, कित्याक हेंकां खंय तरी भंय आसा असो दिसता. कित्याक म्हाज्या वांगडा येयले जाल्यार थंय तरी एक्सपोज जावंक शकता म्हणून. हेंचो जो पर्सनल कितें बेनिफीट चल्ला, हे बंद बॉब मारता पळय बॅगा म्हणून, हेंची जी बॅगा हेंकां मेळटा त्या कोणाक मेळटा ती एक्सपोज जायत म्हणून ते म्हाज्या वांगडा येवना. आसा चॅरमॅनाक ह्या कोल पोल्युशनाचेर आनी डेल्टाच्या बाबतींतूय हांवें तांकां सांगलेलें आसा आनी अजुनूय सांगता, कितलो जालो ते डेल्टा ते प्रायवेटायज करपाक आमी दिवपाना म्हळ्यार दिवपाना. आनी MPDकूय सांगलें तो गोंयकारांचो बिझनस जो फक्त 2च बस उरला 10 आनी 11, आनी थंयसरूय जर तुमी प्रायवेटायज केले जाल्यार मागीर आख्खो पोर्ट म्हणटा तो प्रायवेटायज जावन पडटलो. एक काय तुमी पोर्ट दवरुना, सगळे तुमी प्रायवेटायज केलेले आसा. तुमी प्रायवेटायज केल्यार तुमकां इन्कम येता, लोकांक लागून कितें करता तुमी. आयज आमच्या स्कुलाचेर टिचरीस आनी स्टुडंट्स आसा ते बॉब मारता, पेरंट्स बॉब मारता, फी वाडयला म्हणून. कसलो फायदो करपाक लागलो आसा तुमी लोकांक लागून. आयज म्हाका एक एश्युरन्स मेळिल्लें आसा, जे पोल्युशन जाता कोलाचें ते तांकां जिंदाला वांगडा अडानी वांगडा बसोन ते सॉर्ट आवट करतले एश्युरन्स दिल्लेले आसा.
आणि एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हाका दितले म्हणून सांगला. एक्शन टेकन रिपोर्ट इमिजिएटली. आणि त्याच्या प्रमाणे फूल सकाळी रातचे सकाळचे फातोडीचे फूल रस्तो क्लिनिंग करतले. स्पेशल कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केला तेका वाडून म्हाका मेळिल्लो आसा. कोणाक इन्चार्ज केला पळय तेका आनी तेजे कडेन कॉर्डिनेट करपाक म्हाका सांगलेलो आसा. फूल रातभर मशीन घालून लेबरर घालून फूल प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टाक दिलो आसा. रातचो दिसाचो हे दोन्ही टायम करतले ते क्लिनिंग करतले म्हणून सांगलेले आसा. जे ट्रान्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन घालपाक लायलेले आसा कित्याक ट्रान्सपोर्ट तांकां 9 नंबरांसून अलाउड ना गाडी व्हरपाक. ट्रान्सपोर्टेशन फक्त 1 नंबरांसून अलाउड आसा. तरी पासून ते 9 नंबर आसा. हांवें ताका सांगले तुमचे कडेन ऑर्डर ना. गव्हर्मेंटाची ऑर्डर आसा फक्त बस नंबर 1 गेट नंबर 1 व्हरूंक जाय म्हणून ट्रान्सपोर्ट. तुमी 9 नंबरांसून व्हरपाना. ते म्हणटा कितें रेग्युलर क्रूज येता म्हणून ते आमी 9 नंबरांसून व्हरतात तांकां रेस्ट्रिक्शन घातलेले आसा. ती ऑर्डर तेंच्यांनी आयज सांजची पर्यंत म्हाका दिता म्हणून सांगला. ऑफिशियली ऑर्डर काडटले ते मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 7 to 9 o'clock पर्यंत ते ट्रान्सपोर्टेशन स्टॉप करतले. दनपारचे 12 ते 2 पर्यंत स्टॉप करतले आणि सांजचे स्टॉप करतले. अशी ऑर्डर काढून ते आयज म्हाका धाडटले. ती ऑर्डर हांव तुमकां दिता. सो अशे खुबशे रेस्ट्रिक्शन हांवें तांकां घातला. तेंच्यांनी एग्री जाल्लेले आसा आणि ते सगळे आयजच्या दिसा भितर इम्प्लिमेंट करतले. आणि एक्शन टेकन रिपोर्ट पोल्युशनाचे डे टू डे कितें आसा ते म्हाका एक मनीस कॉर्डिनेट करपाक तांचो ऑफिसर दिल्लो आसा. तो म्हाका डे टू डे कॉर्डिनेट करतलो. दीस म्युनिसिपल कावन्सिलान जे येवपी क्वेश्चन रेज केला तांच्यांनी जे कोल पॉल्युशना खातीर. आणि खुबशे कावन्सिलर असे असलेले जे सीपी सुद्धा जावन गेल्लेले. जाय जाल्यार सीपीच्या खुर्चेचेर रावन तुमी जाणा आसा सीपीचो पावर कितलो आसता. सो जाय जाल्यार तेन्नाच बंद करपाक जाताले. पण तेन्ना तेंच्या कोळसो बीन तेंच्या नाकान तोंडान वचनासलो. आतां MLA चेंज जातकीर तेंच्या नाकान तोंडान सगळो कोळसो बीन सगळो वयता. सो बरें आसा एक इनिशिएटीव घेतले तेंच्यांनी की चल बाबा आमी हेज्या पॉयंटाचेर रावया की कोल पॉल्युशन जाता म्हणून. सो लोकांक खातीर म्हाका खुशी भोगली की चल आमी या MLA बरोबर. तेंच्यांनी सांगलेले की त्याच बरोबर सांगलेले की MLAन इनिशिएटीव घेवंक जाय म्हणून. सो MLAन इनिशिएटीव घेतलो. MLAन आपले उतारूय दवरले. आयज आमी चेअरमॅनाक मेळपाक गेले. बट कावन्सिलान कितले सिरियस आसलेले कावन्सिलर. जेन्ना तुमी एक क्वेश्चन रेज करता थंय बेकार बसोंक ना बाकीचे कावन्सिलर. तुमी केन्ना बीन कितें उलयतली आनी बाकी अरे एक्शन जावंक जाय न्हू. कावन्सिलर मिटींग कित्याक आसता. कितें एक्शन जावपाक जाय. एक्शन जालें न्हू. बट तुमी खंय आसा. आयज तुमी खंय आसा. आयज तुमी लोकां खातीर आसा ना. आपले कितें फोटो मारले खंय आनी घेवन गेले खंय. ते म्हाका कित्याक आपोवंक ना. तर हांव बीन मोर्मुगांवचे कावन्सिलरूच न्हू. म्हाका कित्याक सेपरेट दवरले. तर म्हाका आपोवपाचे आसले फोटो मारपाक. म्हाका आपोवंक ना. तर उलयलो आमोणकर सर चेअरमॅना कडेन ते सगळे खरे आहा. उलट तेणी सांगले की ते देवळांचो सुद्धा प्रश्न काढलो. ते सगळे कितें ल्हान ल्हान हे तो 9 वॉर्डा ताका तेणी सगळे ए तो झेड सांगलेले आहा आणि तेणी ते सगळे मान्य केल्ले आहा. सगळे आपण कितें तुमकां ह्या करता.